कदंब महामंडळाच्या कामगारांक 7वो वेतन आयोग सरकारान अजून लावंक ना म्हूण कदंब महामंडळाच्या कामगारांनी ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसीच्या बावट्या सकयल पणजे कदंबा बस स्टँडाचेर जाहीर सभा घेतली। 7वो वेतन कदंब महामंडळाच्या कामगारांक लावचो म्हूण सरकाराच्या विरोधात कामगार आयुक्तान सुनावणी आसली तेन्ना मुखेलमंत्र्यान 7वो वेतन आयोग लागू करपाचे आश्वासन दिल्ले, मात तांणी विश्वासघात केला अशें आयटॉकाचो नेतो राजू मंगेशकार उलयलो। गोंयांतले हे सरकार चोरांचे आसा, तांकां कामगारांचे कांयच पडिल्ले ना। कॉम्रेड गजानन नायकाच्या मरणाक सरकारच जबाबदार आसा, एका सुद्दां आमदारान मदत करूंक ना। कदंब कामगारां खातीर सरकारा कडेन कसलेच येवजणे नात असो आरोप राजू मंगेशकारान जाहीर सभेन केला। गजाचे लिव्हर फेल झाले, गजा
कदंब महामंडळाच्या कामगारांक 7वें वेतन जाय जाल्यार एकठांय रावन सरकाराच्या विरोधात झगडपाची गरज आसा आणि त्या खातीर एकठांय रावात अशा आयटकाचो सरचिटणीस कॉम्रेड क्रिस्टोफर फॉन्सेका उलयलो.
आम्ही म्हणतात एक वोट दाखया फाल्यां जर एक मिटींग आपली कितें धरणां चालू केलो कितें उपास चालू केलो